सुपर कप क्वार्टर फायनलीन एफसी गोवान जमशेदपूर एफसीक 5-8 मारले। एफसी गोवा आता सेमीन ईस्ट बंगाला आड। ब्रेस्तारच्या मॅचीन 2 गोल मारपी ह्युगो बुमोस हिरो ऑफ द मॅच ब्रँडन कोरो मनवीर सिंगान 1-1 मारलो। हाफ टायमांतल्यान कोफुसांव एफसी गोवाच्या जैताक दाग लागलो। 3 प्लेयर ब्रँडन पिनेरो आनी जुस्तेक रेड कार्ड पडले। बुमोसाक दुसरे येल्लो पडिल्ल्यान एफसी गोवाच्या खडेगाठ 4 प्लेयरांक सेमीफायनल चुकतली। Jamshedpur defence line. So it is Goa that get us underway then. All in white, kicking from right to left in the first half. 5 foreigners in each starting lineup. No foreigners on the bench for either team today. Of course, goalkeepers being sent off is very much a talking point at the moment after Gianluigi Buffon was dismissed last night for arguing with the referee after an injury time penalty. Great ball across. Behind the defenders. Edu Bedia. Bumo. Brandon charges forward, it's a great run, it's Brandon in on goal, Brandon! Nice ball, chance for Brandon maybe to make it 2, Coro! Oh, he's missed it! Did on all season, really. I think that was miskicked over there, no. But that's clearly out. It's absolutely out there. Assistant referee hasn't seen the ball cross the line, then he can't give it, and now he has given the goal kick. So, as yesterday, the referee's been overruled by his assistant, but why has it taken so long for that decision to be made? Now Goa's understand that both teams have had 3 players sent off. So I just wonder if the crowd wonder what's going on here. Here's Edu Bedia. Coro goes on a forward run again. In behind Memo once more. It's Coro for Goa. Goes down. Penalty to. So here he comes. Driven. His team through to the semi-finals. Look at that Goa ball. now lead by 3 goals to 0. I think the goalkeeper just put that ball in the open space there. And this was the run coming in from under. He absolutely sees it. Just puts the ball there. A little outstruck. Might go on his own. Still going, Hugo Bumo. Can he finish this time? Yes, he can. Are they going to add another here right at the death? It's Edu Bedia weaving away through. The goal. Here's a chance now for Jamshedpur, and they have got a consolation. Certainly wasn't what we were expecting from this quarter-final. A bad-tempered affair. But Hugo Bumo turned out to be the hero of the match. 2 goals, could have had 4 goals. आता पळया गोयच्या काय सरभोवतणेच्यो खबरो। पणजे तळावलीकार इलेक्ट्रॉनिक्साच्या नव्या हायर शोरूमाचे उक्तावण जाले। तळावलीकार इलेक्ट्रॉनिक्साचो पणजेचो हो दुसरो शोरूम। आता हायराचो सेल जो आहा तो दिसान दीस वाडीत आहा आनी सेल जशें जालें तांचे प्रॉडक्ट वायज पळयल्यार फ्रिजाची कितलेशे वेरायटी एटलिस्ट म्हाका दिसता 100 तरी वेरायटी फ्रीज आहात आनी अशे प्रॉडक्ट मेळपा आमच्या गोंयकाराक मेळपा जाय ह्या हेतून हांवें त्या हायराचो शोरूम घाला। एअर कंडिशनाक गोंयाक आमी हायेस्ट डिलर इन गोवा आनी एक वर्सा पयलीं हायेस्ट डिलर इन महाराष्ट्रा सुद्दां आशिल्ले अंडर महाराष्ट्रा आमी हायेस्ट आशिल्ले। आतां आमी अंडर म्हणजे गोंयाक आमी हायेस्ट सेलर इन ऑल ब्रँड्स। आतां तातूंत आमचो सेल चड आतां हायराचो म्हणून हायराचो हें केला। खोतोड्या 70 हरिजन वाड्यार सरपंच ओम प्रकाश बर्वेन रस्त्याच्या कामाचे उक्तावण केले। साधारण 12 लाख खर्चाचे काम। ह्या रस्त्याची मागणी म्हणजे रस्तो पुरातन आसा आणि खूप दिसां लोकांची मागणी आसली की रस्तो जावचो त्या रस्तो डायरेक्ट न्हंयचेर पावता आणि फुडें वयतकच हरिजन वाड्यार तो डायवर्ट जाता। असो एक मल्टीपर्पज हो रोड आहा याचो उपयोग लोकांक बऱ्या प्रमाणात जातलो आणि त्याच प्रमाण आणि गेल्या 8 दिसां पयलीं आमी हांगा एक 2-3 अशाच कामांची सुरवात केल्या। एक हरिजन वाड्यार टायल्सा गटराचें काम, बिमलाद एक रोड घेतला, वेळगे फुटपाथाचें काम 12 लाखाचो इस्टिमेट अमावंट आसा। एक्चुली डिस्टन्स म्हणजे भिरोंडा आनी खोतोडे हे जर कनेक्टिंग जे हे आहा हे एकदम शॉर्टकट आसा। आतां तुमी हांगासून भिरोंड्या वयतले जाल्यार तुमकां बाय रोड जाल्यार 10 किलोमिटर वचूंक जाय। ह्या रोडान गेल्यार तुमी हार्डली एक 1.5 किलोमिटर तुमी भिरोंड्या पावता। मदीं न्हंय मेळटा। मदीं न्हंय मेळटा ताका। चिंबला अय्यप्पा मरियमाच्या देवळात धार्मिक कार्यावळी जाली आणि आज आम्ही प्रोग्राम केला पळय मारियमाचे पुंगरंगम
कार्यक्रम म्हणतात ते केला आणि काल आम्ही शक्ती कार्यक्रम केला. आता आम्ही देवीक पोंगल आणि ते हे बी करपाचें चालू हा. हे जावन आता सांजे पुजेचे पोट अग्नी कार्यक्रम म्हणतात ते मागीर हळदूर फेस्टिवल म्हणून ते त्रिशूल आसा पळय 10 फुटाचे ते तोंडान तोपता आनी जुबलीनी तोपता ते आता सांजचे प्रोग्राम जातात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.